कर्नाटकाचे इलेक्शन जसे लागीं पावता तसे जी इलेक्शनाची गरमी आसा आणि म्हादयचो जो विषय आसा हो दिसान दीस तापत आसा। हालींच 4 दीस पयलीं कर्नाटकान जी बीजेपी सरकार आसा आणि बीजेपी पार्टी आसा तेंच्यांनी आपलो मॅनिफेस्टो रिलीज केलो आणि हेच्याय पयलीं कितलीशीच तेंची भाशणां जाली, कितलीशीच तेंची स्टेटमेंटां जाली, कितलेशेच तेंचे प्रॉमिसीस जाले भितर म्हादय ही डायवर्ट करतलेच आणि कर्नाटकाच्या लोकांक इरिगेशनाक आणि पिवपाक जे उदक जाय ते म्हादयचे कर्नाटका दितले म्हणून बीजेपीन एव्हरी सिंगल टाइम सांगलेले आहा। आणि तेच ह्या फावटी तेंच्यांनी आपल्या मॅनिफेस्टोन घालून हे प्रूव्ह केल्ले आसा आणि दाखोवन दिल्ले आसा, अख्ख्या जगाक दाखोवन दिल्ले आसा, गोंयकारांक दाखोवन दिल्ले आसा की ही जी बीजेपी आसा कर्नाटकाची जी बीजेपी आसा ती म्हादय डायवर्ट करतली म्हटल्यार करतली। जे म्हादयचो एकूय थेंब आमी कर्नाटकाक दिवपाचे ना म्हणून गजाली करतालो होच गोंयचो सीएम आयज कर्नाटकाचो सीएम कसो थंय वचोन म्हादय विकपाची कॅम्पेन तो करता, होच मॅनिफेस्टो तो प्रमोट करता। म्हणल्यार थंय वचोन तो लोकांक सांगता की म्हादयचे जे उदक आसा ते म्हादयचे उदक आमी तुमकां दितले हे थंय तो नेटान सांगता, प्राउडली सांगता। तो हे सांगता की म्हादयचे उदक जे आसा ते गोंयकार इतली वर्सां पिताले, गोंयकार तेचेर जगताले, गोंयची जनावरां जावं, गोंयचे लोक जावं, गोंयची शेतां जावं सगळे तेचेर अवलंबून आसले, डिपेंड आसले। आयज तेच उदक काडटले आनी आमी तुमकां काडून दितले म्हणून तो सांगपाक वयता आणि तो सांगता की आमी तुमकां उदक दितले तेका लागून तुमी बीजेपीक ह्या फावटी ह्या इलेक्शनाक वोट करपाचे। जो चीफ मिनिस्टर असेंब्लीन रावन सांगता की म्हादयक लागून आमी झगडटा, आमची झगडी चालू आसा आणि म्हादय आमी आमकांच दवरतले आणि मरे पर्यंत आमी म्हादय कर्नाटकाक दिवपाचे ना म्हणून जाल्यार ही नाटकां हो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत कसो करता। हे दोनूय नॅशनल पार्टी टोटल फेल जाल्ले आसा। गोंयचे रिसोर्सीस तेंच्यांनी भायल्या लोकांक विकलेले आसा, गोंयची म्हादय विकपाक तेंच्यांनी आतां डील केल्ली आसा। आमी लास्ट टायम मागलेले की काँग्रेसचो जो सेंटर तेंची टीम आसा, कोर टीम आसा नाजाल्यार स्टेट लेवलचो तेंचो हाय कमांड म्हणटात तो जो हाय कमांड आसा तेंच्यांनी स्टेटमेंट करपाचें की ती गोंया वांगडा आसा काय कर्नाटका वांगडा ते स्टेटमेंट तेंचे येयल्ले ना। लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरी आलेमो तेच्या कडेन आमी मागलेले की त्यांनी क्लियर करपाचें, राहुल गांधीक त्यांनी बरोवचें नाजाल्यार खडसेक त्यांनी बरोवचें आनी सांगचें आनी रिप्लाय घेवचो की ते कोणा वांगडा आसा हे तेंचें उत्तर येयल्लें ना। सो ह्या फुडें लोकांक सांगता की जर हे काँग्रेसवाले म्हादयक लागून रडपाक लागले, दुखां पळोवपाक लागले जाल्यार लक्षांत दवरा हेच काँग्रेसवाले कर्नाटका म्हादय चोरपाक आणि म्हादय विकपाक रेडी जाल्ल्या। हेच काँग्रेसवाले हांगा सांगतात की पयल्या बजेटाक म्हणटा ते आमी 500 करोड काडून म्हादयक लागून दितले, कळसा बंडुराक लागून दितले। हेच सांगता की 5 वर्सांक आमी 3000 करोड मोडटले आणि म्हादय गोंयची आसा ती आसा तितली काडून डायवर्ट करतले। म्हटल्यार हे काँग्रेसवाल्यांनी आयज जे काँग्रेस नाव बीजेपी या दोगांयनी सिद्ध केल्ले आसा की हे दोनूय नॅशनल पार्टीज आसा, नॅशनल पार्टीज गोंयच्या हिताक लागून मात सुद्दां वावरना। हेंकां जाय फक्त आपली वोट बँक, हेंकां जाय आपली लोकसभेक सीट्स आणि हेंकां जाय फक्त आपल्या विधानसभेची सिटां, आपले सरकार। गोंयचे ल्हान राज्य आसा आणि हांगल्ले जे पॉलिटिशियन्स आसा, जे राजकारणी आसा, बीजेपी जावं काँग्रेस जावं, हे दोगूय जाण नॅशनल पार्टीचे हाय कमांडाच्या उतरा भायर ते अजिबात ना। हाय कमांडाक सांगले बसतले, उठले, कर्नाटका वचून कॅम्पेन करतले, कर्नाटकाच्यान महाराष्ट्रान वच कॅम्पेन करतले, आनीक वचोंक जाय करतले आणि गोंयचे सगळे जमनी, गोंयची शेतां, गोंयचे उदक सगळे काडून हे भायल्या लोकांक विकतले। सो सगळ्या लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय, विसरूं नाका आमची शॉर्ट टर्म मेमरी आसात पूण फुडले आतां रोखडेच लोकसभा इलेक्शन आसा। हे लोकसभा इलेक्शनाक लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय ही बीजेपी आणि ही काँग्रेस जी म्हादयची डील करता, जेका लागून आयज गोंयचो प्रत्येक मनीस आयज उदकाक लागून तळमळटा, जावं तो आरंबोल जावं, तो अंजून जावं, तो सांगेर जावं, नाल्यार केपें जावं, नाल्यार सत्तरी जावं, नाल्यार पेडण्यां जावं, नाल्यार बार्देसान जावं, सगळ्या तालुकांनी जी वॉटर स्कॅरसिटी आसा ती वॉटर स्कॅरसिटी आनीक करपाक आणि गोंयकारांक गोंय सोडून वचपाक लावपाक हे काँग्रेस आणि बीजेपी जिम्मेदार आसा आणि ह्या फुडें आसतले। हे सगळ्या लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय। आयज कसली फोटीपण चालू आसा ती विधानसभेन एक उलयता, गोंयान एक उलयता आणि कर्नाटकात दुसरेच उलयता। आयज तुम्ही पळयता आसतले कर्नाटकान कितें स्टेटमेंट चालू आसा, कितें मॅनिफेस्टोज जेंच्यांनी मांडलेले आसा बीजेपीन जावं काँग्रेसान, म्हळ्यार 2 मुखवटे घालून आयज हे सेंट्रल पक्ष आसा हे 2 मुखवटे घालून आयज हे इलेक्शन कॅम्पेन करता। कर्नाटका तेंची एक कॅम्पेन आसता, गोंयान एक कॅम्पेन आसता।
गोंयांत जेन्ना त्यांचो युनियन मिनिस्टर जो बीजेपीचो युनियन मिनिस्टर अमित शाह येयल्लो, येदी व्हडली सभा घेतली, ते सभेन फक्त नाटकां आनी फोकाणां मारप जालें. मात एक विशय जो गोंया खातीर सामको इम्पॉर्टंट आसलो तो म्हादयचो विशय आसलो. त्या विशयाचेर एक उतर पासून अमित शाहान काडलेलें ना. जावं बाकीचे जे लिडर्स आसा बीजेपीचे तेंच्यांनी एक उतर पासून काडूंक ना. आनी जेन्ना कर्नाटका पावता तेन्ना सेम अमित शाह स्टेटमेंटां दिता, जावं मॅनिफेस्टो लॉन्च करता, मॅनिफेस्टो दाखयता, जावं त्यांचो नॅशनल प्रेसिडेंट मॅनिफेस्टो लॉन्च करता आनी तो सांगता की आमी जी म्हादय आसा ती डायवर्ट करतले. जावं कलसा बंदरा जो प्रोजेक्ट आसा, ह्या प्रोजेक्टाक आमी फंड दितले, जाता तितले बेगीन आमी तो टायम बॉन्ड डिलिव्हरी म्हणटा ते टायम बॉन्ड डिलिव्हरी म्हणजे कोण स्किमी बीन टायम बॉन्ड डिलिव्हरीचेर दिता त्या भशेन टायम बॉन्ड डिलिव्हरीचेर आमी त्यो सगळे क्लियर करतले. सो हे ते व्हडले जी आमची म्हादय आयज आमी म्हणटा आमची लायफलायन, गोंयकारांची लायफलायन म्हादय म्हणटा. आयज हेच आमचे लिडर, हे बीजेपीचेच लिडर, आयज तांकां गोंयकार म्हणपाचे काय ना, हो एक क्वेश्चन मार्क जाल्लो आसा.